शेकाची मिटींग झाली सीएम बरोबर कितें उलोवण जालां तुमची? सी कॅबिनेटाक हें डिस्कशन येयलां आमी मिनिस्टर ऑफ ट्युरिजम जो बाबू आजगांवकर ताका शेक ओनर्सांनी रिक्वेस्ट केला की गेल्या फावटी 50% हो फीज भरली सगळ्यांनी. 50% फीज जी आहली ती भरून शेकां स्टार्ट जाली नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी 3 म्हयने चल्ली. फेब्रुवारीसून बिझनस स्लो जाले, मार्चान लॉकडावन येयलो. सो ट्युरिजम एक्टिविटी गोंयांत स्लोली स्टार्ट जावची हे सगळे लोक पळयता. आनी एक्टिविटी स्टार्ट जाताना आमचे गोंयकारा कडेन पयशे आयज उणे आहा. जे फाल्यां जर म्हणत शेक फी 90,000 80,000 आनी मागीर उरलेले एक्सायज लायसन्स, फूड एंड ड्रग्स लायसन्स, हेल्थ NOC हे सगळी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड NOC आनी शेक बांदपाक लोकां कडेन पयशे ना. तर हांव सदांच उलयतां की आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या स्थानीक लोकांक जो धंदो घालता तांकां सांबाळपाची आयज गरज आसा. हे पॅन्डेमिकांसून भायर सरतना जो तर आमी तांकां हेल्प करतले जाल्यार आमी रिक्वेस्ट केला, ट्युरिजम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केला आनी फायनान्स मिनिस्टर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा ताकाय रिक्वेस्ट केला की तूं 25%च कर म्हणून शेक लायसन्स फी जर तर 80,000 आहा जाल्यार तेजे 25% म्हणजे ती एक 20,000 कर. 80,000 आहा जाल्यार हाफ जाले 50% 40 तेचे 25% 20,000. सो लायसन्स फी जी आहा ही 25%चेर हाड म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला. सो तेजेर फुडल्या कॅबिनेटाक डिसिजन जातलें. आनी आमचो रिक्वेस्ट सगळे शेक ओनरांचो रिक्वेस्ट हो बाबू आजगांवकरा कडेन गेला आनी बाबू आजगांवकरान आयज तें मांडलें कॅबिनेटाक. आनी बरी गजाल ती, फर्स्ट टायम ताणें बरी गजाल मांडलेली आहा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. म्हणजे गोंयकारा खातीर जे स्थानीक लोक धंदो घालता आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावतात तेंचे खातीर तेणें हें मांडलां की शेक लायसन्स फी 25% करची म्हणून. एंड वी आर टोटली सपोर्टींग बाबू ऑन दीस. आनी चीफ मिनिस्टरान हें करचें हें म्हाजें मागणें. दोन्ही शेक्स येतले नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा. शेक ओनर्स एसोसिएशन गेल्या तेजे कडेन. ही शेक्स वील बी इन नॉर्थ गोवा बिचीज एंड साऊथ गोवा आनी तेचे भायर प्रायवेट शेक्स आसता